नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. कितले राज्यांनी दशकाची दशकां चलता मायनिंग, मात थळाव्यांची गरिबी गेली ना. म्हज्या सरकारान मायनिंग कायदो बदललो, मिनरल फंड केलो. प्रधानमंत्री मोदीची ओडिशा सभेत उतरां. गोयचे ट्युरिझमात नाव पिड्ड्यार जावंक जबाबदार मुख्यमंत्री पर्रीकार. दर्यादेगाचेर सोरोबंदी, उपद्रवाड 17 खेपो सांगूनय अर्दूच काडिना. बरो ट्युरिस्ट गायब, मायकल फुरियोज. चार वर्सांत IPBन जोडले 1 कोटी 10 लाख, कन्सल्टंटाचेर काडिल्ले 90 लाख. आजनेरीचे भयान, मंत्र्याक IT पार्काचे सुवातेर जाय. दीस रात पोलीस, चिमला पार्कांतले उज्याची चौकशी. गोंय बोर्डाचे 10वीची परीक्षा 2 एप्रिल सावन, जाल्यार 12वी कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखेची परीक्षा 28 फेब्रुवारीक सुरू. शिरोड्या मांद्र्या पोटवेंचणुकेचे शेड्युलाची वाट मेकळी. साळावले उदकाची मेन पायपलायन फुटली. बुधवार सांज मेरेन साश्टी आनी मुरगांवांत उदक ना. आनी शिक्षण तज्ञ पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकार गोवा कोंकणी अकादमीचो नवो अध्यक्ष. सरकारान काढली अधिसुचोवणी. कितल्याशाच राज्यांनी दशकां जाली मायनिंग चलता, मात त्या वाठारांतल्या लोकांची गरिबी ना जाली ना. आपल्या सरकारान मायनिंग कायदो दुरुस्ती करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड केलो. आतां मायनिंगांतली येणावळ मायनिंग वाठारांनी उदरगतीचेर खर्च जाता. आदल्या सरकारांनी थळाव्यांचो विचार केलो ना, आपल्या सरकारान केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मंगळारा ओडिशांत एके जाहीर सभेत ही उतरां. गोंयकाराक मतितार्थ. आदिवासी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खनन कानून में एक बड़ा संशोधन किया है. इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है. इस फंड के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि देश के जो भी खनन वाले राज्य हैं, वहां के लोगों को भी उनकी जमीन से होने वाले लाभ का हिस्सा मिले. हमारे देश में दशकों से खनन का काम हो रहा था, लेकिन जिस इलाके से हो रहा था वहां पर गरीबी हटती नहीं थी. पहले की किसी सरकार को स्थानीय लोगों की चिंता नहीं हुई. हम पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने जहां खनन होता है वहां के नागरिकों के लिए कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया. गोयच्या दर्यादेगाचेर सोरो व्हरचो न्ही, उपद्रव करचो न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याची अजून अर्द येना. असल्या गजालींनी ट्युरिझमाची वाट लागल्या. कलंगूटचो BJP आमदार उपसभापती मायकल मुख्यमंत्र्याचेर फुरियोज. मुख्यमंत्र्याक अर्द काडूंक 17 खेपो सांगले, तरी तो कांयच करिना म्हूण मायकलाचो जळफळाट. बरे ट्युरिस्ट बंद. गोयच्यो दर्यादेगो सोरो, ड्रग्स, सेक्स ट्युरिझमान खंय बदनाम. Tourists walking on the head with bottles of whiskey, like they are just walking, the bottle falls down also is not a problem, it's falling on sand or sometimes it breaks. So this is the stage where we have reached. Are we going to allow this to continue? We have also addressed this, but they also require orders from government, which Chief Minister has promised us several times and he has forgotten about it. We are in wrong direction. That is why there is a decline in good tourism in Goa. And what we have got over here in the coastal belt today, including north and south, are all those people who just come over here thinking that Goa is something else only. Is a liquor destination, drug destination, prostitution destination. In their mind, that every girl who is on the beach is available. They think, and they get drunk. They do whatever they want.
because you just can carry any amount of bottles on the beach. You can break the bottles on the beach. 100% tourism department is responsible. Our chief minister is responsible for this. 100% is responsible because he should have brought the order. He has not brought it in spite of I telling him 150 times. रेंट बाईक घेवन भोंवपी टुरिस्टांक पुलीस नाडटात म्हूण लोबोवन ट्रॅफिक सेंटिनलांचो विशय डीजीपी कडेन व्हेलो. रॅश ड्रायव्हिंग हेल्मेट घालिना जाल्यारूच खंय तालाव दिवचो. I have told the chief minister, the director general of police and also the IGP what are the problems the coastal belt is facing. As far as they are saying we are regulating traffic, no, they were not regulating traffic. There were a lot of complaints on the traffic police also that they are harassing the tourists, which we have brought it to the notice, and he said immediately he is going to shift all the traffic policemen and bring new traffic policemen. He'll shift them to Panjim or whichever transfer. But will it reshuffle? Reshuffle, and they will also tell them how to act as far as tourist is concerned. Only if they are not wearing a helmet, they can stop them. Rash and negligent driving, you stop them. And they have to wear a camera. Without a camera, they cannot do any chalaning. So the DGP has ordered to give 20 cameras in Kalangut. So without that camera, no chalan will be issued. डीजीपी म्हणटा नेम पाळटल्यांक कोण विचारना. See, there are some misguided people who blame sentinels. They don't blame themselves for violation. Did he commit an offense or not? I am asking this question. This is the most important question. Did he wear a helmet or not? If he is not wearing a helmet, if he is violating any other traffic law, why is he blaming usne report kiya? What if sentinel was not there and a police officer was chalaning? Will he be happy? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि ओमकार फळारी. 4 वर्सांत IPBक 1 कोटी 10 लाखांची येणावळ आयली. बोर्डान कन्सल्टंटाचेर काडिल्ले 90 लाख. गोंयांत उद्देग वेवसाय सुरू करतल्यांक सोंपेपण म्हूण IPBन सिंगल विंडो वेवस्था सुरू केल्या. नव्या प्रकल्पाचे 10 अर्ज अजूनय IPB कडेन पडून आसात. प्रस्तावित गुंतवणूक 400 ते 500 कोटी आनी हजारभर नोकऱ्यो तयार जावपाची खंय शक्यताय. IT पार्काचे सुवातेर घातपात जायत म्हूण IT मंत्र्यांक थंय दीस रात पुलीस जाय. IPB will be the interface for them to ensure की जे धंदेवाल्यांक जाय तांकां 10 कडेन न धांवता IPB will be the face to ensure that whatever approvals are required, what they apply are followed up. आणि जशे जशे एप्लिकेशनां येतात, this particular whole system is so dynamic की जशे तुजे रिक्वायरमेंट्स वाडटले, जशी गरजो वाडटल्यो त्या प्रमाणे आमी चेंज करतले to ensure that a very business friendly environment is there. In front of IPB, currently there are about 10 or 11 applications pending. Chemicals, there's also some service departments. Service departments. And there's also a food processing business. So all industries are represented in. What is the total investment and job? For the ones the proposals pending? Yeah. Proposals pending will be roughly about 400 to 500 crores. Total employment generation? It should be in the region of about 1,000-1,200. So I think in totality over the last 4 years we have collected about 1 crore or 1 crore 10 lakhs in fees totally. And how much paid on consultant? How much is paid on consultant? We got the consultant 1 year ago, so we would have paid roughly around 85-90 lakhs on. इतले मजगती चिमला IT पार्काच्या सुवातीर उजो लागपाच्या घडणुकेची चौकशी करूंक पुलिसांक सांगला म्हूण मंत्री रोहन खंवटेन मिडियाक सांगले. आजनेरीची शक्यताय मतीन धरून थंय दीस रात पुलीस दवरचे म्हूण IT मंत्री मागता. Very categorically, this thing will be investigated. I have informed CM also, and very soon I'm looking at appointing a full-time person from the police side in charge of these particular areas who will continuously look at monitoring this type of issues. So at one point we will know what is happening, at one point we will know what is going wrong, and ते कसले गजाल्यो जाल्यार ताका म्हाका दिसता सारके we will see ensure that proper action is taken. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकार. गोंय बोर्डाचे 10वी आनी 12वीचे परीक्षेचे शेड्यूल जाहीर जालें. 10वीची परीक्षा 2 एप्रिलाक जाल्यार 12वी कला वाणिज्य आनी विज्ञान शाखेची परीक्षा 28 फेब्रुवारीक सुरू जाता.
बोर्डान मंगळारा परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केलें. 12वीची परीक्षा 26 मार्चाक सोंपता जाल्यार 10वीची परीक्षा 2 एप्रिलाक सुरू जावन 23 एप्रिलाक सोंपता. 12वी परीक्षेचे शेड्यूल जाहीर जाल्ल्यान आतां वेंचणूक आयोगाकूय शिरोड्या मांद्र्या पोटवेंचणुकेचे शेड्युलाची वाट मेकळी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. गोळावले 70चो फामाद भुगत उत्सव जालो. योगी पुरुष सिद्धेश्वराच्या दोंगरावेल्या घोलींतले स्वयंभू कळसाची पुजा जाता. गोळावले तशेंच शेजारच्या गांवचो लोक भुगतीक शिंदो एकठांय करतात. ल्हान ल्हान भुरगे जाणटे नेणटे तो शिदो सामान दोंगरार व्हरतात. थंय महाप्रसाद करून उमेदीन जेवतात. परंपरे प्रमाण बायलांक मात थंय एंट्री ना. 70 गोळावलेचो फामाद भुगत. एक योगी पुरुष सिद्धेश्वर म्हणून तो पयलीं आतां ज्या जाग्यार आमी जेवणाक बसल्या थंय तो पयलीं वास्तव्याक आसलो आनी आमचो एक पुर्वज ताका जेवण हाडून पावयतालो. पूण जेन्ना ताचे बायलेक कळ्ळें की हो जेवण कोणाक व्हरता म्हणून ती जेन्ना त्या पाटलाक करपाक येयली तेन्ना ताका कळ्ळें की कोण तुजे बायल पाटलाक करपाक आपल्याक येयला. तो तेन्ना ताका सांगून अदृश्य जालो. आनी सांगतना ताणें कितें सांगलें की आपूण ह्याच्या फुडें वर्साक तुमच्यांनी आपली 2 फावटी भेट. त्या हेका लागून आमी जानेवारी आनी जून जुलयचो पयलो आनी जानेवारीचो पयलो आयतार आमी तेची पुजा करता. आनी पावसांत जुलयत पावस आसल्या कारणान फक्त पुजा करता आनी देवळान वचून प्रसाद आमी लोकांक दिता. आनी जानेवारी म्हणजे ह्या हेतून हांगा तेजी सगळें जेवण बीन सगळे लोक उपस्थित आसतात आनी हें तेजें पयलें वास्तव्य आसल्या कारणान हांगा आमी जेवण करता. शिक्षण तज्ञ पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकार गोवा कोंकणी अकादमीचो नवो अध्यक्ष. सरकारान अधिसुचोवणी काडून ताची नेमणूक जाहीर केली. गोवा कोंकणी अकादमीक पूर्ण वेळ अध्यक्ष दियात म्हूण कोंकणी वावुरपी आनी एक्टिविस्ट कितलो तेंपूच जालें मागताले. गोंय हायर सेकंडरी बोर्डाचो आदलो अध्यक्ष आमोणकाराक साहित्य आनी शिक्षण क्षेत्रांत बरे कामगिरी खातीर 2009 पद्मश्री पुरस्कारूय फावो जाल्लो. गोवा ट्रायथलॉन 113 सर्तीत स्वित्झर्लंडाचो पाब्लो एराट आनी बेंगळूरचे ब्लॉसम फेर्नांडीस वस्ताद थारली. अमेच्यूर गटांत गोंयचो आकाश आगरवाडेकार जिखलो. सर्त घडोवन हाडली एन्ड्युरो स्पोर्ट्सान. A fantastic emotional feeling to be able to not only do the race but to finish well, and I very much enjoyed the entire race together with a wonderful community of triathletes, many of which were participating for the first time, and I thought that the spirit and the camaraderie amongst the athletes was simply wonderful. That is what gives me
most of the pleasure, more important than simply winning the race. It is still a very new sport and it's still catching on in Goa, so you can't expect that many people in the first year. Like I said, it's the first year for such a long distance event. Having said that, it's been very encouraging, the kind of support we've got. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.